नमस्कार. विश्व कोंकणी केंद्राच्या यूट्यूब वाहिनीसाना हांव वनिता नायक सर्व वीक्षकांक स्वागत सुस्वागत करता. उत्तर कन्नडाचो कोंकणी पर्व ह्या कार्यक्रमाक आजी हांगा सोयरे म्हणून उपस्थित आसाची बँगलोर सान ऐश्वर्या टी इंडस्ट्रीज हाचे ओनर श्री दीपक नायक. दीपक नायक सर तुमकां स्वागत. नमस्कार. नमस्कार. हांगेले एक सांचो परिचय हांव करून दिता, तदनंतर आमी तांगेल्या उलोवया. तर हे एक यशस्वी उद्योजक, प्रेरणादायक व्यक्तिमत्व. त्यांनी बँगलोर सान एक इंडस्ट्रीचे ओनर म्हणून हांगा आयल्यार बी मूळ त्यांनी अंकोला गुंडबाळा गांवचे. हांगेल जीवन प्रवास भायरी कष्ट, जिद्द, संघर्ष आणि यश हाचे एक फल. तांगेल इंडस्ट्री ही तांगेले सुंदर प्रवासाची एक सुंदर काणी. एक सान हळ्ळीसान होड शहरांत तो स्वप्न घेऊन आयिल्ले त्यांनी तांगेल कष्टाक यश मेळनो आजची एक नामवंत उद्योजक जाल्ले आसाची. हांकां अनेक बिझनेस अवॉर्ड्स मेळिल्ले आसाची. असल तांगेल जीवनाचो प्रवास आतां आमी तांचे कडेन उलोवन गुर्त करून घेवया. तुमकां अनेक पण स्वागत. तर प्रत्येकाले सानपण उरता ताज्याचेरीच आमगेले एक संस्कार जाता आनी मुखार आमगेले भविष्य ठरता. तशी तुगेल सानपण कशी आशिल्ली? नमस्कार. बेगिले गांव अंकोला तालुकाचे गुंडवाळा म्हणून होय. गंगावळी नदी तडार आशिल्ली सान हळ्ळी. हम्म. आमची लोकांले एक 15 घर उरताले थंय आशिल्ले त्या टायमार. एक कन्नड शाला 1ರಿಂದ 4 स्टँडर्ड पर्यंत. तशी 2 देवस्थानं, रामदेवी दुर्गांबा आणि एक ओंकारेश्वर ईश्वराव देवस्थान, एक दवाखाना आस्पत्री म्हणून दवाखाना होय. सांगची बरें, 3 प्रोविजन स्टोर आणि नो इलेक्ट्रिसिटी. 2 बस अंकोलच्यान गुंडबाळाक 2 बस अप अँड डावन. आमगेले जॉयंट फॅमिली. म्हगेलो बाप्पा आनी म्हगेलो मांतो. म्हगेलो बापाक आमी 3-4 चेडवां, 3 भाव 1 भयणी. म्हगेलो मांताक 9 चेडवां. आमगेलें घर केन्ना गलगली उरता. आमगेल प्रोविजन स्टोर, एग्रीकल्चर प्लस एक बार्टर बिझनस म्हणून. बार्टर बिझनस म्हळ्यार सुತ್ತमुತ್ತಲ हळ्ळीचे लोक तांणी एक रोविले भात उरताले, सुपारी, नावे, कॅश्यू, नारळ, कॅश्यू ते वटू हाण आमकां दिवचे. आमगेले कडच्यान तांकां जाव कशें प्रोविजन घेवन वचचे. पैशे वेपार ना, बार्टर बिझनस म्हणून ते टायप आशिल्ले. ते एक नंबर बिझनस आशिल्ले आमगेले. वेकेशन आयल्यार आमी पुरा घरांत एक नंबर गलगली फुल्ल. आमगेले एप्रील मे आयले म्हळ्यार उदका स्कॅरसिटी आमगेले. हय, आमची पिवची उदक आमी बांयची उदकार वयर डिपेंड पिवचे खातीर. न्हांवच्याक आमी अनिवार्य जावन गंगावळी नदीक, नदी थंय आशिल्ली, गंगावळी नदीक आमी पोंवच्या वचचे आशिल्ले, न्हांवच्या थंय वचचे आशिल्ले. तशें हांव स्विमींग शिकलो. तशी टायमपास फिशींग. तशी गांव म्हणले नंतर आंब्या रोवको, पणसा रोवको, जांबळ, विविध फ्रुट्स उरता आशिल्ले ते रोवकार चण काडचे. ते एक गमत तेन्नाची. तशीच आमी म्हगेले सानपण जाता. तुम्ही आता सांगले की उदका स्कॅरसिटी, न्हांवचे खातीर स्विमींग शिकले. आता स्विमींग शिकच्याक एक स्पेशल कोचिंग क्लास आमी पळयताची. मागीर तेन्नाच नॅचरल कशी नैसर्गिक रित्या आमी करता आशिल्ले म्हणून ते सानपण. तर प्रत्येक अशी पयलेच आनी आतांचे मस्त फरक आसा. ते आयकल्यार बी खुशी जाता. तुम्ही जाले थंय अंकोलांत पदवी घेतले आणि त्यात नंतर गांवां सोडून शहराकडे येवचो विचार कित्याक केलो? म्हगेलें शिक्षण हायस्कूल अंकोलान जाता, जयंती हायस्कुलान तो हायस्कूल कंप्लीट जाता. कॉलेज GC कॉलेजांत डिग्री कंप्लीट जाता. हांव एक एवरेज स्टुडंट. शिक्षणा बद्दल तितलें एक सिरियसनेस नाशिल्लो म्हाका. तदनंतर हांव 1 वर्स बँक एग्जाम बरयता. तेन्ना बँक एग्जाम म्हळ्यार व्हड. बँक प्रत्येक घरांत एक बँक एम्प्लॉय मेळत आशिल्लो. आतां प्रत्येक घरांत एक सॉफ्टवेअर इंजिनियर मेळटा. सो तेन्ना बँक BSRB एग्जाम बरयली 1 वर्स. कसलें वर्कआवट जालें ना.
तशीच की जाता एक कामत फॅमिली ಮೂಲತಃ ಅಂಕೋಲ ಅತ್ತಾನೆ ಹ್ಮ್ ತನ್ನಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನನಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಓಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಉರ್ತಾ ಹ್ಮ್ गारमेंट फॅक्टरी एक्सपोर्ट फॅक्टरी त्यांनी प्रतिवर्ष अंकोला येऊन तांगल घरा राबून एक 15 दिवस वरनं हम्म प्रति संबंधी घर की रिलेटिव्ह अगर तांग गुर्ताचाल घर टोचून वच्ची तांगेल एक पद्धती एक क्रम तशी ते एक गोडे आंबील घर आईल उरतात आणि हम्म रामदास कामात ना म्हाका विचारता कसं करता सर हांव कसले जॉबा ट्राय करता शिक्षण जालें जॉबा ट्राय करता असं म्हणून सांगता हय हँग बसून कसं करता आम्ही आज सांजेर बेंगलोर वतर आसाची हे विचारले आमगेले बरोवन सांजेरी यो तूं म्हणटा सकाळ सांगलें आनी सांजेर तान वतर आसा वय सो कसं करचें म्हण म्हाका कळना इमिडिएट हांव वाचची डिसायड करता घरांत डिस्कस करनो तशी थंयच्यान अंकोलच्यान म्हगेल्या बेंगलोराक प्रस्ताव हें जाता शिफ्ट जाता बेंगलोरा प्रयाण सुरू जाता आनी बेंगलोर हांवें पावता तशीच एक 2 म्हयन्यान ताणें म्हाका एक 2 म्हयने सुमार एक स्टार्टिंगाक थोडे दिवसान म्हाका तागेले पुताले टेक्सटायल हम्म फॅब्रीक मॅन्युफॅक्चरिंग सेलमांत उरता तमिळनाडू सेलम म्हाका विचारता तशी तूं सेलम वचूं रेडी आसवे म्हाका अनिवार्य आशिल्लें वय. जाल्यार ओके खंय करता काम रेडी जावं आसा का काम काय जावं का वय म्हूण हांव एग्री जाता सेलमा कामा जॉयन जाता हम्म. पुताले इंडस्ट्रीन तूं तमीळ कळना थंय दुसरो तमीळ सोडल्यार खंयचे लँग्वेज हा चलना 3 म्हयने भितर हांव एक 3-4 म्हयने भितर तमीळ शिकता अनिवार्य उरता वय तशी म्हगेली 2 वर्स थंय कंप्लीट जाता थंय हांगा सेलमांत तूं म्हाका कशें दिसता हांगा कसलें फ्युचर ना हम्म कितें तशें बेंगलोरांत तूं फ्युचर पळोवया म्हण हांव आनी हम्म. परत बेंगलोर वापस येता बेंगलोरान येवन हॉटेल इंडस्ट्रींत हांव काम स्टार्ट करता हम्म कॅशियर जावन हम्म एक काम स्टार्ट करून थंयच्यान म्हगेली बेंगलोरची आनी वापस प्रवास start सुरू जालो मेरी आता तुम्ही बँगलोरान तू हॉटेला काम केलें वा सेलम की थंय गारमेंट्सांत काम केलें तर तेन्ना दिसत उरतलें अरे एक डिग्री घेतल्या एक बरें दुसरो जॉब करीत आशिल्लो अशें कसं मनान आयल की भावना हय मना येता आशिल्लें केन्ना जाल्यार तेन्ना दुसरी हें नाशिल्लें जाल्यार मनांत खंयचे कडेन स्पार्क आशिल्लें हम्म कितें पूण करका कितें पूण अचीव करका म्हणून हम्म तशें जावन हांव जॉबाक सर्च करत आशिल्लो बरे खंयचे ऑपॉर्च्युनिटीची हम्म वाट राखत आशिल्लो तशीच आमगेलो एक गुर्ताचो एक आमगेलो एक विठ्ठल प्रभू म्हणून मूलतः कुमटाक तो एक्स लिप्टन तो बेंगलोरांत सेटल जाल्लो उरता लिप्टना काम जालें नंतर तशी बेंगलोरांत बिजनस करत उरता तागेलो एक पयलींचो बॉस तो बी एक्स लिप्टन तागेले आतां अंडर काम केल्लो उरता ताणें विठ्ठल प्रभू विजय प्रभू म्हणून तो एक टी कंपनींत मार्केटिंग मॅनेजर जावन उरता गोंयकार तो JSBची कारापूरकार म्हणून ताणें ताका अशें सांगिल्लें उरता अशें कोणू बरो एक वेकन्सी आसा आपल्या कंपनींत तूं कोणू आसल्यार रे आमगेलो मनुश्य कोण आसले पेटय दांडी तशी तो म्हाका सांगता अशें पळय मरे थंय एक वेकन्सी आसा वचचें आसल्यार वच थंयच्यान हांव सीदा इमिडिएट ताका वचून एप्रोच करता तो कसो सांगता पळय अशें अशें आसा तुका एक्सपिरियन्स आसपय ना जाल्यार तूं करचें शक्य टफ काम सेल्स एंड मार्केटींग आनी ट्रॅवल करता म्हयन्याक 15 ते 20 दिवस ट्रॅवल करचें उरता अगेन म्हाका अनिवार्य उरता वय फर्स्ट हांव ओके म्हण सांगता तो म्हाका तागेले बरोवन ट्रॅवल आपूण व्हरता टुराक आनी आपूण व्हरून शिकयता म्हाका तो सेल्स एंड मार्केटींग एप्रोच कशें करचें कशी डिस्ट्रिब्युटर अपॉयंट करचें कशी कस्टमराक उलोवचें ताजे बद्दल सेल्स एंड मार्केटींग मस्त म्हाका ट्रेनींग दिता तो ताजे नंतर हांव इंडिविज्युअल वचचें सुरू करता ಒಟ್ಟು कडेन रिजल्ट येवचे सुरू जाता गेल्ले कडेन म्हाका रेस्पॉन्स मेळचे सुरू जाता तशी कंपनींत प्रमोशन जाता म्हगेलें सेल्स ऑफिसर म्हण जाता ते च्या कंपनी टी सेम इंडस्ट्री ती इंडस्ट्रीची मॅरी आतां ते सेल्स हे करच्याक MBA डिग्री बी जावका पडटा तुमगेली अनुभवाचे शिक्षणा ना हय तुम्ही तांचो सक्सेस जाल्यार एक च्या कंपनीन बरे पोस्टार हय कामायन एरिया मॅनेजर पर्यंत म्हाका प्रमोशन जाता इतले परत म्हगेले त्या कंपनींत तूं एक जर्नी उरता कंपनी हेड ऑफिसांत बी म्हगेले बद्दल बरें एक ऑपिनियन बरें उरता सो तशें जावन म्हाका म्हगेले अंडर एक 20 लोक सेल्स रिप्रेझेंटेटिव्ह उरता एक टीम उरता आणि त्यात नंतर तुमगेले ते कंपनी कसं की एक प्रॉब्लेम येऊ न्हू तांणी तुमगे मुखार एक 2 ऑप्शन्स दवर न्हू मुखार तुम्ही तिची इंडस्ट्री
वर्क केले अशी कसली खबर आयकल्या Right. ती बेगीन काणी आमकां समजूंक ना तुमी सांगा. तेजेत म्हळ्यार 1996 पर्यंत हांव 10-12 वर्स तेन्ना म्हगेलें जर्नी जाल्लो उरता त्या कंपनीन तो रिजल्ट बरे उरता जाल्यार तांगेलें कशें की म्हळ्यार त्या कंपनीन एक 6 स्टेटान तांगेलें ऑपरेशन उरता. हो. व्हड ग्रूप ते चेन्नई बेस्ड ग्रूप तांगेलें एक तातूंत एक डिविजन हांव काम करचें आशिल्लें. तांगेलें ते मॅनेजमेंट एक डिसायड करता की हे ग्रूप हे डिविजन तितलें प्रॉफिटेबल ना म्हण ताणें 96 तांणी क्लोज करची डिसायड करता. हें पर्टिक्युलर हो. डिविजन मात्र हम्म. क्लोज करचें म्हण ताणें डिसायड करताची आशिल्ल्या स्टाफांक कोठून सेटलमेंट दिवन पेटोवचें सुरू करताची. सो म्हगेले अंडर हांव सांगिल्लें पळय 20 लोक उरता वय. तांकां बी ताणें सेटलमेंट दिवन पेटयता. हा. लास्ट हांव एकलो उरता. हा. म्हाका तांणी चेन्नईक आपयताची आनीक म्हगेल्या येद्राक तांणी 2 प्रस्ताव दवरताचे. पळय मारया तुका एक आमी दुसरे डिविजनाक हें कर म्हळ्यार तुका मस्त सर्वीस चल्ला सांगा वय. तुका दुसरे डिविजना आमी एक हम्म. प्लेसमेंट दिवचे शकताची. तांगेलें पॅरी कन्फेक्शनर म्हळ्यार पॅरीस चॉकलेट पॅरी वेर बेझिन्स EID पॅरी फर्टिलायझर अशी सुमार तांगेले डिविजन उरताची तांकां तुमगेलें प्लेसमेंट दिताय. नावे तूं तुगेलें हें आमगेलें सेम ब्रँड चलोवन व्हरीत फ्रँचायसी म्हणून आमकां थोडो रॉयल्टी दिवची पडटा कंपनी एज पर रुल्स. तूं ओन चलोवन वचचें. इनिशियली आमी तुका कसलें मशिनरी बिचरी हेल्प करचे शकताची बेस्ड तुगेलें एक सर्वीस आमी कन्सिडर करना म्हणून 2 ऑफर दिता. हांव सांगता म्हाका एक 2 दिवस टायम दिया. ऑल ऑफ ए सडन म्हाका आतां सांगता हय. कश्ट म्हणून बेंगलोर वापस येता. स्लीपलेस नायट 2 दिवस कित्याक म्हळ्यार हो डिसिजन घेवचें म्हगे वय. लायफान तुले हो डिसिजन तो. वय. सो 2 घर दिवस काकी सोडका म्हण वय. कळना. प्लेस एक कडेन प्लेसमेंट दिता म्हणटा आसाची एक कडेन ओन जावन स्टार्ट करचें कसो करचें म्हणून फायनली हांव एक डिसिजन येता अशी अशी फ्रँचायसी कर ओन स्टार्ट करचें कशी तांणी बी सांगिल्लें उरता मार्केटींग बद्दल म्हाका नॉलेज बी उरता ओन स्टार्ट करे म्हण हांव 1996 म्हगेलें धुवील नांव ऐश्वर्या टी इंडस्ट्री ऐश्वर्या म्हणल्यार म्हगेलें मालगड धुवील नांव एक साद एक 400 स्क्वेअर फिटारी एक फर्म ओपन करता. म्हगेले येद्रा 2 चॅलेंजीस उरताचे. एक फायनान्स वय. हांव एम्प्लॉई जे एक स्टार्टअप हय. बिजनस स्टार्ट करता मेन फंड्स फर्स्ट. सेकंड नॉलेज वय. मार्केटिंगा नॉलेज उरता म्हाका जाल्यार प्रोडक्शनाक Production. नॉलेज उरना. तींत मेन पार्ट म्हळ्यार टी टेस्टिंग. हय. तुका टी टेस्टिंग गोत्ता आसल्यार मात तूं सर्वायव जावचें शकता हे इंडस्ट्रींत. सो तें हांवें म्हाका गुर्तुरना. सो फायनान्स कशें म्हळ्यार म्हाका कंपनीच्यान सेटलमेंट थोडो येयल्लो उरता PF सेविंग्स एक 2 लाख रुपया सुमार म्हगेले फंड्स आसता. नंबर 2 टी टेस्टिंग ताजे खातीर हांव डिसायड करता सीदा कलकत्ता म्हाका एक आमगेले एक सप्लायर उरता. तो कलकत्ता ताका फोन करता तो हांगा यो मरे आपूण तुका ताजे बदले ट्रेनींग दिता म्हणून सीदा कलकत्ता वता. थंय एक 1 वीक हांव ट्रेनींग घेता. ट्रेनींग घेवन येवन म्हगेलें हें स्टार्ट करता कंटिन्यू करता. थंयच्यान म्हाका एक बरें रेस्पॉन्स मेळचे सुरू जाता बिजनसांत. 10 लोक आशिल्ले डिस्ट्रिब्युटर 25 येता 25 50 आशिल्ले 100 अशें डे बाय डे इनक्रीज जाता वताची. एम्प्लॉय बी जस्ट 5 लोकां कडच्यान स्टार्ट केल्लो उरता 5 एम्प्लॉईज 25 जाताची 50 तशीच एम्प्लॉय बी एड जाता वता. जागो बी म्हाका सान पडचे लागता. 400 स्क्वेअर फीट म्हाका येना तशी 2000 व्हड फॅक्टरीक शिफ्ट करता थंयच्यान 6000 स्क्वेअर फीट अशी वाडयते वता. 2001 हांवें एक प्लॉट परचेस करता आनी 2004 तो कंप्लीट जाता ते प्लॉट कन्स्ट्रक्शना. सो म्हगेलें ओन एक प्रिमिससान तो म्हगेली कंपनी शिफ्ट जाता. थंयच्यान आनी कंटिन्यू जाता जर्नी म्हगेली. मागीर तुमगेली काणी आयकल्यार खंयची एक मुवी पळोवन येता पळय सांगता पळय इतलें स्ट्रगल करून ते आमकां कशें दिसता हें इमॅजिनरी काणी ही लोकांक अट्रॅक्ट करचें केल्या पूण तुमगेले रियल लायफान तो तशीच एक तुमकां सपनान बी तशी की नाशिल्ली की आपण एक इंडस्ट्रीचे ओनर जातलो म्हणून ते तुमकां ऑपॉर्च्युनिटी मारी प्रत्येक तुमगेले एक काम पळोवन त्यांनी तुमकां दिल्ली ऑपॉर्च्युनिटी ताजे आनी ताका योग बी एक जावका मनशाक. कशी म्हळ्यार कशी केन्ना ऑपॉर्च्युनिटी आमी सोदून वताची हांगा कशी आसता वय. ऑपॉर्च्युनिटी म्हाका सोदून आयिल्ली आसा ती हांवें एक चॅलेंज घेवन वय. एक्सेप्ट करता आनी तें एक डिसिजन म्हगेलें लायफाक म्हळ्यार टर्निंग पॉयंट ऑफ माय लायफ म्हणटाची. म्हगेलें एक लायफान टर्निंग आज पॉयंट एक बरे स्थानार पावले सो तुमगेले तो डिसिजन करेक्ट आशिल्लो म्हणून दिसता.
सपोज कसले ತೊಂದ್ರೆ जाल्यार right. तश दोन्ही वटीन विचार Right. करचे पडता ते एक्सेप्ट कर स्टार्टिंगात सुमार लोकांना सांगिल बी आसा अरे हा कित्याक जावं कशें प्लेसमेंट ताणें दिता म्हणलें ते वचून आनी कित्याक रिस्क म्हणून कंपनीक चलोवचें जालें ना हो कित्याक हाणें हात गेले म्हण सुमार लोकांना होय. अशी सांगिल बी आसा उलयल बी होय, आसा आणि ते भय तुमक बी उरतल थोडे होय, होय. सुरुवातीक तशी उरत न्ही तरी एक धैर्य कर न्हू तुम्ही केलेल्या काही यश आयलें तर टी पावडर करचे खातीर ते रॉ मटेरियल जावका पडटा ते तुमी कणसां हाडपाचे अशें की म्हळ्यार टी ग्रो जावचें इंडियान दोन रिजन आसा एक साऊथ म्हळ्यार तमिळनाडू केरळा आनी कर्नाटका चिकमंगळूर डिस्ट्रिक्ट सेकंड आसाम आसाम दार्जिलिंग कशें की म्हळ्यार आसाम टी इज ए क्वॉलिटी टी थंयची टी थंगले प्रोसेस थंयचे सॉयल थंयचे तांणी टेम्परेचर थंयचे क्लायमेट ಒಟ್ಟು ಕೌಂಟ್ येता ನೀಲಗಿರಿ टी म्हळ्यार कशें म्हळ्यार तितले म्हळ्यार क्वॉलिटी हक्कन ताका कंपेर केल्यार आसाम टी इज दी बेस्ट तुका स्टेट वायज ऑर नॅशनल वायज म्हळ्यार तुका पॅन इंडिया वचचें आसा नाजाल्यार स्टेट वायज तुका स्टँड जावका आसाम टी यूज केल्यार मात्र तूं सर्वायव जाविता तूं क्वॉलिटी मेंटेन करिता बरी नीलगिरी टी एक हाजी ना तूं खंडिता करीत खंयचे एक रिजनांत मात थोडे कर ल्हान प्रमाण करून उरयता बट तुका लार्ज स्केलार करका टोटल आसाम टी वरी डिपेंड जावन उरका आज खंयचे तूं व्हड ब्रँड घेया दे आर ऑल डिपेंड ऑन आसाम आता खंयचो एक व्यवसाय करका लेगीत त्या मनशान यशस्वी जावका दोन गुण जावकाची एक मेहनत करूका आणि प्रामाणिक उरका 4 दिवस प्रामाणिक नाशी करीत पण ते कन्सिस्टन्सी उरकल्या प्रामाणिक उरूका हे दोन गुण तुमगेलांत आसाच आनी खंयचे एक विशेष गुण जावका वे उद्योगात व्हेरी गुड क्वेश्चन बरी बरो प्रश्न हो हांव एडॉप्ट केल्ले 3D म्हणटा 3D म्हळ्यार डेडिकेशन डिसिप्लीन डिटर्मिनेशन हे 3D उरल्यार खंयच्यो बिजनस सक्सेस जावका तातूंत फेलियर म्हणली हे ना नंबर 1 नंबर 2 स्मार्टनेस योका हार्ड वर्क म्हण सांगू तुमी स्मार्ट वर्क बी उरलें म्हळ्यार आनीकच खरें ताका डेफिनेटली तो सक्सेस जावचें शकता सो हें उठा हांवें एडॉप्ट केल्लें मैं अनुभवान आयिल्लें हें तर तुमगेले हे संपूर्ण प्रवासांत तुमगेले घरचे कुटुंबाची साथ तुमकां कशी म्हाका 2 चेल्ल्यो मालगडी वर्डीक जाल्या लग्न जालें आनी युकेंत उरता आनी दुसरें आर्किटेक्चर जालें आनी पूत शिकून जावन आतां जस्ट बिजनसांत आयला म्हगेली बायल ती आज बी बिजनसाक म्हळ्यार अर्द दिवस ती फॅक्टरी येता आनी कंप्लीट ती पळोवन येता प्रोडक्शनाचे वटू लास्ट एक 10-15 चड व्हड जाले नंतर कॉलेजाचे वटू तांगेले कॉलेजा वचून स्टार्ट जाले नंतर ती हाफ डे फॅक्टरीन ती हें करता कॉन्सन्ट्रेट करता कंप्लीट पळोवन घेतली आसा सो तिगेलो आमकां सपोर्ट आसा म्हळ्यार आमगेलो फॅमिली सपोर्ट आसा हाजे अर्थ तो हाका एक सपोर्ट उरल्यार मनुष्य बरे रितीन तेगे बिझनेसाकडे लक्ष दिवं शकता म्हणून तर हे च्या पावडराचे एक दर्जा म्हळ्यार क्वॉलिटी आणि टेस्ट रुची ती बरी उरका म्हणून तुम्ही कसो प्रयत्न करतात आमगेले कंपनी टॅग लायन कसो की म्हळ्यार अद्भुत रुची मितवाद बेले उत्कृष्ट गुणमट्ट सो हें टॅग लायन आमगेलें तशें हांव न्हू हांव टी टेस्टिंग कसो एक आसा तें तो पोर्टफोलियो तो पर्टिक्युलर हें हांव आज बी डे 1च्यान आज पर्यंत इवन काल बी हांव फॅक्टरीन टी टेस्टिंग आज बी हांव हँडल करता आसता सो तुमगेलें केन्ना इनपूट बरें उरता म्हळ्यार तुका रॉ मटेरियल बरें उरल्यार ताजे रिजल्ट बरो येवन येता हय आउटपूट येवन येता तशें हांव न्हू आमकां वट्टूकडच्यान बरें रेस्पॉन्स येता एक्सेप्टन्स आमगेलो 9 आउट ऑफ 10 म्हणटा म्हळ्यार 10 लोकांक घेतल्यार 9 लोक रिपीट आमगेले विचारता तशें जावन आमगेले सेल्स बी ग्रोथ जावचें शकले तर आतां पळय हे च्या म्हळ्यार भितर एक व्हड कंपनी बी आसाची टाटा लिप्टन व्हड कंपनी न्हू त्या कंपनी मार्केटांत आसतना तुमी एक 20 वर्सां मागशी किंवा 25 वर्सां मागशी घालिल्ली इंडस्ट्री गट्टी जावन आपल्याला स्थान घेवका म्हळ्यार कसो प्रयत्न कर एक्चुअली आमगेले कशें की म्हळ्यार
हांव तवळ सांगितलें सेम आमगेले टॅग लायनच हांव हय. आमगे हें करता तसाची अद्भुत रुची मितवाद बेले उत्कृष्ट गुण म्हणटा तें आमी कशें म्हळ्यार कॉम्पिटिटर कसो आसा हांगा टाटा उरतले ब्रुपॉन उरतले तांगेले किंत आमी कस्टमराक तांगेले आमी कॉम्पिटिटीव रेटाक आमी मार्केट दितेर आसाची नंबर 1. नंबर 2 आमी रिटेलर्सांक तांगेले कशें की म्हळ्यार तांगेले मोनोपोली आशिल्लें तांणी रिटेलर्सांक मार्जीन मस्त कमी उरता तशें जावन तांणी एक रिटेलर्स तांकां बरें मार्जीन मेळचे प्रोडक्ट पुश करता आमगेल्यान क्वॉलिटी बी आसा मार्जीन बी आसा आमी तांणी 5-10% मार्जीन दिल्यार आमी 25% तांकां मार्जीन दिता ते एक आमकां हेल्प जाता. सो थर्ड प्रायस वायज कॉम्पिटिटीव रेट दवरले आमी एकदम तांगेले ऑलमोस्ट 40% आमी रेट कमी करून मार्केटात दितेर आसाची विथ क्वॉलिटी. सो जनाक त्या एक आज कशें की म्हळ्यार कॉम्पिटिटीव बेस्ट क्वॉलिटी कॉम्पिटिटीव रेट मेळचे आसल्यार खंडीत लोक ताका सपोर्ट करना करताचे. सो ते एक आमकां एडवांटेज. सो हें ओट्टूची आशिल्ले निमित्त आमगे आज प्रोडक्ट मार्केटांत क्लिक जाल्लो आसा ओट्टू सक्सेस जाल्लो आसा. तुम्ही आता इतले व्हड इंडस्ट्री घाली तांत यशस्वी जाले जाल्यार ते पूर्ण प्रवासाक मस्त इतले लोकांनी तुमकां हेल्प केल्लो उरतले सपोर्ट केल्लो उरतलो ते थोडं सांगा. इनिशियली हांव बेंगलोर आयिल्लो तेन्ना हांव एक म्हगेले रिलेटीव ती भावोजी आनी म्हगेले कझीन अशोक पै आनी गीता पै म्हणून अशोक पै इज नो मोर म्हगेले भावोजी लागता म्हळ्यार कझीन हांव तांगेले घरांत म्हाका आश्रय दिताचे. तेन्ना हे PG तेन्ना कॉन्सेप्ट ना आतां मस्त डेवलप जालें आतां ते फेसिलिटी आसा तेन्ना हांव तांगेले तांणी म्हाका आश्रय दिताची आनी हांव सुमार एक 10 वर्स तांगेले घर हांव उरता. इतले म्हाका तांणी बरें करून घरचे मेंबर जावन वता हांव तांकां. आणि 10 वर्स एकल्यान घर उरचें म्हळ्यार सादा न्ही तें. व्हड हें तें आनी तांकां हांव आज बी हें तुमगेलें एक वेदिके मुखार तांकां हांव व्हड एक हांव कसलो तुमगेले मुखार बसून हांव एक इंटरव्यू दितेर आसा बिकॉज ऑफ देम म्हण तांगेले निमित्त म्हण सांगचें हांव शकता आनी हांगच्यान तांकां एक व्हड नमस्कार हांव तांकां सांगचे हाका विच्चे पावता. कशें वय तुमी म्हळ्यार तेन्ना PG बी नाशिल्लें आतां कसले तोंदर बरोबर आसा. तदनंतर आता पळय हे पूर्ण प्रवासांत तुम्ही सुमार कष्ट काढले हे नवीन नवीन शिकले. आता नवीन कोणी शिकून जायना पण एक बिझनेस करता म्हणून असल्यार तांकां एक कसले तुमी संदेश दितले. हांव तेंची सांगचें एक म्हळ्यार एक हार्ड वर्क एकच आज यूज पावना ताजे बरोबर तुमगे स्मार्ट वर्क उरका आनीक 3D कसले एक कॉन्सेप्ट आसा तुमी एडॉप्ट करून घेवची तें तुमकां डेफिनेट तुमकां सक्सेस मेळटा. खंयचे शॉर्ट टर्म खंयचे एक वच नाकाची कळ्ळें खंयचे अशें लाँग टर्म पळयाची. सो हें ओट्टूची तुमी एडॉप्ट करून घेतल्यार सक्सेस खंडीत तुमकां मेळटा म्हणून नेक्स्ट येतालो हांव जनरेशना सांगच्या इच्छ पावता. तर ते मारी तुमगेले मेन मारी शॉर्टकट सोडाची स्मार्ट जायाची मेहनती बरशी स्मार्टनेस बी हे तुमगे कडसान तुमगेले उलोवन तुमगे इंडस्ट्री बद्दल आयकून खुशी जाली. ते म्हणटा न्ही 0 to hero म्हणून तशी तुम्ही एक सान काम करत एक आजी व्हड इंडस्ट्री जावन कितली लोकां तुमी कामां दवन घेवन एक उदाहरण निर्माण केल्या. ताका तरी आमगे विक्षकांना तुमगेले सर्व आयकल्या बद्दल विक्षकांक बी धन्यवाद आणि तुम्ही हांगा आयिल्ले बद्दल तुमकां अनेक धन्यवाद. तुमगेले थोडे फोटोज हांगा आसाची ते दाखयतले ते खंयच्या संदर्भार म्हणून तुमी आमकां सांगा. हें म्हाका बिझनस टायकून अवॉर्ड झी कन्नडा न्यूज च्यान म्हाका मेळिल्लें. ಹೊರಟ್ಟಿ सर तांगेले घेतिल्ले पळय कंपनी मेळिल्ले अवॉर्ड बेस्ट बिझनस टायकून अवॉर्ड हें इकॉनॉमिक टायम्स तांणी 2020 श्रीमान संतोष हेगड्या कडच्यान म्हाका एक बेस्ट टी टेस्टर म्हण एक अवॉर्ड मेळिल्लो तेन्नाचें. हें लास्ट एक 8 months बॅक आमी रिपब्लीक टीव्हीक क्लायंट आमी तांकां कंटिन्यूस जावन एड दिता आमी तांगेले क्लायंट. सो अर्नब गोस्वामी बेंगलोर आयिल्लो तेन्ना एक मीट दवरलें कॅपिटल हॉटलांत
तेन्ना आमकां एक मेळचे अवकाश मेळ्ळो हांव आनी म्हगेलो पूत हां ताका मेळिल्ल्या संदर्भात हे सारस्वत चेंबर लोकान म्हाका एक लास्ट इयर अवॉर्ड दिल्ले अगेन बिजनस अचिवमेंट अवॉर्ड म्हणून ते संदर्भार हे एक सेव वायल्ड लायफ म्हणून हांवें स्पॉन्सर केल्लें त्या संदर्भार गव्हर्नरान आनीक फॉरेस्ट मिनिस्टर तांणी आनी फिल्म एक्टर गणेश तांणी एक म्हाका मोमेंटो दिल्ले त्या संदर्भार हे बी हांव एक प्रोग्राम स्पॉन्सर केल्ले ताका शिवराज कुमारा कडच्यान एक मोमेंटो म्हाका तांणी दिल्ले हे विजय कर्नाटका लोकांना अगेन बेस्ट अचिवर्स अवॉर्ड 4 years बॅक उरतले तेन्ना बेंगलोरांत तो एक हॉटलांत आशिल्ले ते प्रोग्राम इव्हेंट तेन्ना काडिल्ले हे अगेन सिद्धरामय्या कडच्यान हे सद्याक लास्ट 1 or 2 years बॅक कॅपिटल हॉटलांत तो अगेन रैतरत्न एक प्रशस्ती वळेरी तांकां हांवें स्पॉन्सर केल्ले तेन्ना तांगे कडच्यान एक मोमेंटो घेवचे संदर्भात एक म्हाका याद आयलें इतले तुमगे प्रवासाक तुमी सांगले की टी टेस्टिंग तरी तुमी ट्रेनिंगाक गेल्ले ते कसो उरता टी टेस्टिंग टी टेस्टिंग म्हळ्यार ताका एक मेथड आसता म्हळ्यार नॉर्मल घरांत तूं च्या करून पिवले तशें न्हय ताका एक मेजरान तूं उदक घालचें उरता पर्टिक्युलर इतले एम एल दूद म्हण उरता तितले एक 5 minutes तें बॉयल उदक घालून सोडचें उरता म्हळ्यार थोडो टायम सोडचें पडटा टायमर सेट करचें पडटा 150 ml वॉटर 5 ml मिल्क 5 minutes गॅप ओके हे इतल्या हे तितलें जाले नंतर 5 minutes जाले नंतर आमी ते तातूंत दूद मिक्स केले नंतर आमकां एक्झॅक्ट ते कशें आसा कळटा ताजे नंतर ते सकयल कण्ण म्हणटा पळय आमी इन्फ्युजन म्हणटा टी लँग्वेजान तूं ते कण्ण आमी वापस ते हाजे वयर घालून पळयले ताजे कलरार बी आमी आयडेंटिफाय करीत बर च्या की वायट च्या मागीर ते चॉकलेट कलर आयल्यार बरें ब्लॅक कलर आयल्यार कण्ण सकलचे कण्ण म्हणटा ताजी नांव आमी आयडेंटिफाय करीत वेदर इट इज गुड टी ऑर बॅड टी सो हे एक टी टेस्टिंग मेथड तें ताजेरूय तुमकां खंयचे क्वॉलिटी फायंड आवट करीत ते गोत ना जाल्यार खंयच्यो च्या गेल्यार मार्केटान कंप्लेंट येता तेन्ना मुखार ग्रोथ येना सो लोक टी ಚೆನ್ನಾಗಿ गेला सरी ಇಲ್ಲ अशी तातूंत सुमार इतले तांकां प्रॉब्लेम उरता स्मोकी उरता ओवर फ्राय उरता नाजाल्यार वल्ल वास उरता ते ಒಟ್ಟು आमकां टी टेस्टिंगान तूं करता ताजे निमित्त आमी फायंड आवट करीत तुमगेले हे आतांच बरं प्रवासान तूं एक अविस्मरणीय क्षण मेमोरेबल इव्हेंट खंयचो जाला हांव सांगिल्लें तावळ 2001 हांवें एक लँड खरीद करता म्हगेले फॅक्टरी रेंटेड म्हगेले फॅक्टरी अपोजीट एक लँड उरता तें म्हाका ओनरा कडच्यान डायरेक्ट एक ऑफर येता अशी सो हांव फुडले परचेस करता आनी बांदचें स्टार्ट करता 2004 तुमगेले कंप्लीट जाता ओन फॅक्टरी 4 storage बिल्डींग अरावंड 28,000 square feet ओन फॅक्टरी बेंगलोरांत सो ते ओपनिंगा दिवस इट इज February 7th 2004 that was the most memorable day of my life म्हण सांगितलें ते दिसा हांवें म्हळ्यार ताजी हांव ओपनिंगा दिवस म्हाका दिसलें हांवें अचीव केल्लें एक बिल्डींग बेंगलोरांत म्हणून म्हाका ते दिवसा म्हगेलो अविस्मरणीय तो मोमेंट तो दिवस म्हण हांव सांगता